पुराजनके नमस्कार. मिगेल नाव प्रत्युषा शणे. हांव 4री क्लासांत शिकतास. आजी हांव सांगचे काणये नाव रायू आनी तागेल दोनी चेडव. एक गांवांत एक राय आशिल्लो. ताका दोग जन चेडव. एक दीस रायू दोग जनांक आपयता आनी सांगता म्हाका जोर हुशार ना. तशें जावन हांव तुमगेल दोग जनांतू कोणे एकलेक राय करता म्हणून सांगता. रायू दोग जनांक एक बी दिता आनी सांगता तुमगेल दोग जनांतू कोण वग्गी चाट करून हाडताच की तांकां हांव राय करता म्हणून सांगता. दोग जने मत्ते भितर बी घालून झाडाक उदक घालता आसता. थोडे दीस गेले नंतर रायू दोग जनांक आपयता. मलगड पूतू एक चंद झाड हाडता आनी दाखयता. धाकलो पूतू बेजार रता आनी सांगता आना हांव कितले पटी उदक घाल्यार झाड वयरी आनी तुमी गेल्या अण्णाक राय करी म्हणून सांगता. तेदन राय म्हणटा हांव मिगेल धाकल्या पुताक राय करता. कसला म्हणल्यार हांव सिजेल बी दिलेल्या. सिजेल बी दिल्यार झाड जातवा. मलगड पुतान विंगड कंचकी बी दवरून झाड केलेल्या आनी धाकल्या पुताक राय करता. हे काणयेची नीती कसन म्हणल्यार कोणाकय पट्टी सांगून नज, कोणाकय मोस करून नज, प्रामाणीक जावन आसका. धन्यवाद.